हॅलो नमस्कार. बिग फ्लेवर सगळं स्वागत. हे दीपावली घरान तुम्ही केलेले स्वीट्स सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट करून घेऊन सेलिब्रेट कराती. चण्या पिठाक पेडी कशी करची म्हणून पळय. 1 कप तितले चण्या पीठ घेऊन दवरा आणि 1 कायलींत 3 टेबलस्पून तितले तूप घालून साना उज्जारी म्हणून कराती. ताका चण्या पीठ घालून घेऊन तू सोनाशी हलयतशी समज भाजी हाकी 5 मिनिट मागीर गॅस ऑफ करून निवडचें थोडा. 1 प्लेटाक 1 टीस्पून तितलें तूप सारोवन दवराती. 1/4 कप तितलें दुधा पीठ घेवन निविल्लें चण्या पिठा घालून घेवन मिक्स कराती. आनी थोड्यांची भाजी बी करून दवरा आनी 1/2 टीस्पून तितलें एळा पीठ घालून दवरा. हें दोनी कायली घालून घेवन लायक मिक्स करायची. आणि 1.5 कप तितलें साखर घेवन त्या कायली घाला आणि लायक मिक्स करायची. तातूंत 1/2 कप तितलें उदक घालून घेवन स्टर करता रावपाची. तातूंत 3 टेबलस्पून तितलें तूप घालाची तें खतखतें म्हणटाना. मागीर तें जोर खतखतें आसता हात सोडूनच 15 मिनिट तें अशीं किरयता बसल्यार मागीर दाट जाता. मागीर तें प्लेटां घालचें. मागीर चिक्के थंड जाता म्हणटना ताका कट मार्क्स करचें निवतर सेपरेट करचें आनी प्लेटां घालून सर्व करचें. नेक्स्ट पेनोरी कशी करची म्हण पळया. 1 कप तितलें मैदा घेवन दवरा आनी 1 बावलांत 1/4 चमचा तितलें मीठ घालून घेवन ताका मैदा घालून थोडें उदक घालून घेवन कालयाचें पीठ चपाती पिठा वरी चिकन सॉफ्ट चड जावचें न्हय. सद आसूं चड गट्टी जावचें न्हय. मागीर तेजी पुरो गुळी कराती. मागीर एक गुळी काडून पिठांत लोळोवन पातळ करून लाटयाती. कितले पातळ साज आसकी तितलें पुरा कडेन पातळ आसता अशींची पुराय गुळी काडून लाटून दवरा. 2 टेबलस्पून तितलें तूप घेयाती आनी 1 चपाती केल्लेलें मांडेर घालून ताका 1 टीस्पून तितलें तूप घालून लायकून स्प्रेड कराती. आनी ताजेर आनी 1 चपाती घालून ताजेर वापस 1 चमचा तितलें तूप घालून तशींची पुराय चपाती एका वेरी एक दवरून मागीर लास्टाचे वेरी तूप रकयाती वरलेलें आनी लायक करून टायट करून रोल करा. वापसय तें टायट करून रोल कराती 2-3 पंता. मागीर पेस्कत्यान कट करा आनी तें गुळी प्लेटांत काडून सेपरेट करून दवरा. तुमगेलो टिप्स आसता तूं. मागीर पीठ आनी कसं लायन अशींची साना जावन लाटयाती. इक्वली पातळ जावन आसता मस्त पातळ करून वचूं नाका ती. मागीर थोडे तेल कायलींत घालून साना उज्जार म्हणून कराती आनी लाटिल्ले पेनोर काडून एक तेला सोडा आनी गोल्डन ब्रावन येवन तें तळात. मागीर तेल निसताना प्लेटांत दवराती. 1/2 कपाक चिके उणें साखर घेयाती आनी 2-3 एळा बी काडून दवरा आनी तें सोलयाती. साखरे वट घालून मिक्सरान घालून तें पिठी काडून प्लेटांत घालून घेवन चिके हद होऊन आशिल्ले पेनोरी काडून एक तांचे 2 सायडी लोळोवन आनी प्लेटांत सेपरेट दवराती. मागीर काडून निवतरी करड्यां घालून. नेक्स्ट स्वीट कुवाळ्या खडी. हें कशें करचें म्हण पळय. 1/2 किलो तितलें कुवाळें घेवन दवराती. ताजी बिये आनी पुरो सेपरेट करून घेवन कुवाळें किसून दवराती. तें किसिल्लें 1 तोपांत घालून उदक मेळटा ताजेर शिजयाती. थोडें उदक वरलें म्हणटना काडून तग दवराती. 1 कप आनी 1/4 कप तितलें साखर घेवन 1 कायलींत घालून ताका शिजयल्ल्या कुवाळ्याचें उदक वरलेलें थोडें घालून
बॉईल करायची मीडियम फ्लेमार. एक प्लेटाक 1 टीस्पून तितलें तूप सारोन दवरा आनी अर्द चमचे तितलें एळा पिट्टी काडून दवरा. एळा पिट्टी काडून सक्रे पांका घाला ती आनी थोडे काजू बी कोचलकोन दवरा. 1/4 टीस्पून तितलें हळदी पिट्टी काडून दवरा. हळदी पिट्टी काडून सक्रे पांका घाला आनी जोर ते बबल येता म्हणटाना ताका सिज्जयल्लें कुवाळें घाला ती आनी समज खिरयात ताका काजू बी आनी 2 टेबलस्पून तितलें तूप घालून खिरयात. समज गट्टी जावन तें खिरयता राबा ती सो तूप पुरा सायडाक पुरा ड्राय जाता तेन्ना काडून प्लेटांक घाला. मागीर चिकेची निवत म्हणटाना गाय घालून दवरा. निवतारी सेपरेट करून कట్టుకొని दवरा. नेक्स्ट चिरमुंड. हें बारी सुलभ करच्याक 1 कप साकर घेयाती आनी 1 आनी 3/4 कप तितलें गंवा पीठ. साकर लायक करून पिट्टी कराती. तुमी ताका जाय जाल्यार एळा बी घालून ओटू पिट्टी करया. मागीर 1 कायलेन तूप 5 टेबलस्पून तितलें तूप हून कराती ताना उज्जारी आनी ताका गंवा पीठ घालून घेवन लायक करून भाजयात बोळे उंटे. तेजी कलरची काही चेंज जाता. मागीर समज निवळ तें देवन सायडाक दवरा. तेन्नाची तुमी द्राक्षांनी घालता जाल्यार घालून दवरयात ऊन आसतना. मागीर कंप्लीट निवली मागीर साखरे पिट्टी घालाती आनी लायक करून मिक्स करात. ताका अर्द चमचे तितलें एळा पिट्टी घालून सोडात. तें मागीर मिक्स करून मागीर उंड बांदयात. उंड करच्याक मस्त कसानी कश्ट ना. दोनी हात यूज करयत. एक हातांनी करयत. हात व्हड आसल्यार एक हातांनी करूं जाता. दीपावली तेसू तेल्या बेंदन बेतर दुद्दळी खावची क्रम आसा. दुद्दळी गंवांनी नांचण्यांनी तांदळांनी करता ती. आंब्याची गंवा पिट्टान करून पळया. 1 कप तितलें गंवा पीठ घेवन 1 बाउलांत घाला ती. ताका 2 कप तितलें उदक घालून लायक करून पेस्ट करा ती. गूळ आनी आनाची पळोवन घेया. मागीर तें दांकून अर्द घंटे सायडा दवरा. अर्द घंटे नंतर उदक नितळ नासता तेव्हा पासमा खिरोवन ताका आनी वापस अर्द कप तितलें उदक घालून घेवन पातळ पेस्ट करा ती आनी 1 पातळ कॉटनाक घालून तूं गाळा ती. आतां नव्या स्पुनांनी करडून समज देवन तशी करा ती. मागीर हांव घाल सगळें दवरून पीण काडा ती. जोगटी काडून उडयात. 1 प्लेटाक 1 चमचे तूप घालून सारोन दवरा. 1 कायलीन तूं 2 टेबलस्पून तितलें तूप घालून साना उज्जार हून करा ती आनी ताका गळ्ळेलें पेस्ट घालून चाळतो राबा ती. कंटिन्युअस जावन हात सोडूनच करपता. खतखत येता म्हणटाना ताका अर्द चमचे एळा पिट्टी घाला आनी अर्द कप तितलें साकर घालात आनी लायक करून वापस चाळात. समज दाट जावन तें चाळात. मागीर काडून प्लेटाक घालून सारयात. निवतरी कट करून प्लेटांक घालून सर्व करात. तुमी हाका साखरे बदला गोड घालयत करून पळयात. हॅपी दीपावली. थँक्यू.